आतांच तुवें एक कांताराचो इंट्रो वाचला. होय. तर तुका तुजी फुडाराची येवजण कितें आसा की ह्या संगीतान तूं अदीक वेळ दिवन संगीतान तुका फुडें वचचें आसा? संगीत म्हणल्यार हांव केन्ना सोडचो ना. हांव तें म्हाजें एक पॅशन कहो हांव तें फुडें व्हरतलो. पळय आनीक आतां तूं तुजी BA कोत्ता. BA जाल्या उपरांत तुजें फुडें कितें करचें येवजिलां? BA जाले उपरांत एक्चुली हांव एक लेक्चरर जावंक सोदतां आनी तें म्हाजें लायक एड्युकेशनल सायड प्रोफेशन कहें आनी सायड बाय सायड मागीर म्युजीक ऑल्सो. ना म्हणटच ह्या म्युजिकान तूं केन्नाच फाटीं सरचो ना. ना ना म्युजिकान केन्नाच फाटीं सरचो ना. आतां तुका हालीं ह्या दिसांनी तियात्र कंपिटिशन चलता. कोणें तरी तुका केन्ना ऑफर दिल्या की तियात्र वाजोवंक यो जावं कंपिटिशनांत तुवें केन्ना तरी वाजलां? वय लास्ट इयर हांव साल्वादोर दुमूंद ताका वाचतालो आनी पोमुरपाकूय वाचतालो. दोन ग्रुपांक. दोन ग्रुपांक वाचतालो. प्लस पोमुरपा ग्रुपांक चिल्ड्रन्स तियात्राकूय वाजयला. चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन ताकाय वाजयला. आनी हे पावटी हांवें घेवंक ना. येयलेलें म्हाका बट हांवें घेवंक ना कित्याक दुसरें तियात्र येयल्यार मागीर हांव सद्याक म्हाजी म्युजीक वाचता म्हणल्यार मागीर तें कितें बेश्टो क्लॅश जाता आनी मागीर तेका गात जाता. सो हांवें तें घेवंक ना. पूण तुजे अनुभव जे आयज तूं कॉमर्शियल तियात्र वाचता आनीक कॉम्पिटिशनाचे तियात्र हातूंत संगितान कितें तरी वेगळेपण आसा? तितलें वेगळेपण आसना बट मातशें कितें आसता लायक नॉर्मल कहें आसता. पूण तुका चड चतूर रावचो पडटा कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांत? वय कॉम्पिटिशन तियात्राक म्हणल्यार सारकें एक मिस्टेक दुसऱ्या तियात्रान मातशें एक मिस्टेक केल्यार लायक ओवरलूक जाता. पूण कॉम्पिटिशनाक तियात्र कितें जाता एक मातशी मिस्टेक केल्यार मातशें मार्क्स काट जाता. सो सगळें लायक मातशें चड चतूर रावचें पडटा. डेस्टरा लागीं हांव आतांच उलयतालो तरी आसतना ताची आवय बापूय मामी डॅडी आमचे बरोबर आसात आनी ताचो भाव. हांव तांचे लागच्यान थोडे अनुभव आयकून घेवंक सोदतां. आयज तुमचो पूत ह्या संगिताच्या मळार देंवला तर खरेंच तुमी खुशाल आसात? हय खूब खुशाल. कित्याक खुशाल? कसल्या कारणान? कित्याक म्हाज्या हितून हांव सदांच दुसऱ्या भुरग्यांक पळयता तेन्ना हांव चिंतालें केन्नाय म्हाजे भुरगो हो वाजयतलो काय, हो फुडें पावतलो काय अशें चिंतालें. मागीर तो कला अकॅडमीन शिकतालो तेन्ना हूंय वाजयता तेन्ना पयलें हो म्हाजो व्हडलो जालो म्हणटच हो वाजयतलो काय फुडें पावलो म्हणटच हें म्हाजें ल्हान चिंतप आसलें. आसतना तुका दिसलें काय तुज्या घरकाराक दिसलें की डेस्टर एक म्युजिशियन जावचो असो? म्हाका पयलें म्युजिकाचें एकदम चड आसलेलें. हांव चिंतालो खूब बरें म्युजीक म्हणजे चड हांव लायक कोत्तालो म्युजिकाक. तर आसतना हांवें चिंतलें की म्हाज्या पुताक हांव जाय पळय तशें दितलो. पळय जाल्यार म्हाका ताका एक धाकटें ऑर्गन हाडलें. ऑर्गन तो भुरगो ल्हान आसतना तो एकदम मावथ ऑर्गन एकदम फ्लुएंटली वाजतालो तो. तेन्ना म्हाका सारकें म्हणजे स्ट्रायक मावथीन जालें की कितेंय पूण म्युजिकान आर्ट फुडें वतलो म्हूण. पूण ताका आमी फर्स्ट बिगिनींग ताका एकदम स्ट्रॉंग ताका म्युजीक लायन ताका दिली. आनी ताका अबावट स्पेशली म्हणटा पळय तें ताका सोल्फेजियो ताका आमी कला अकादेमी ताका चूज केलें आमी. पूण इवन देन यू कॅन से लायक वी हॅव गिवन भायर प्रायवेट लेगून ताका धाडून ताका आमी शिकोवन ताका तरी आमी फूड आमची फूड सारकें तेजे फाटल्यान घातलें आमी. आजून पर्यंत तेजेरूच आनी धाकटो पुताचेर आमी तेंच कोत्ता आजून पर्यंत. म्हणटच ताकाय म्युजीक आवडटा? एकदम आवडटा आनी अजून पर्यंत तो खूब कला अकादेमी स्टुडंट ते दोगूय जाण. होय म्हणटच तोवूय इन्स्ट्रुमेंट होय वाजता दोगूय आसतलो? इन्स्ट्रुमेंट तो वायलन वाजता आनी सॉल्फेजो बरयता तो ग्रेड 2 तो. ग्रेट टू. म्हणटच म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी एक व्हायोलिनाचो एक पीस तुमच्या धाकट्या पुता लागच्यान. डेफिनेटली ही वील डू इट डेफिनेटली. बाबा तुजें नांव? Daryl Furtado. हा चल ह्या खिणांत एक धाकटोसो पीस चल. चल खरेंच तुवें बरें वाजलां आनीक सोल्फां शिकोवन वाजता तें एक बरी कारण तें तुज्यान कोणाच्यानूच तें तुजें व्हरोंक जायना.
एक बरी गजाल बाबा फुडाराक तुवें कितें चिंतलां एक संगीतकार जावंक वय थंय संगीतकार जावन बरो संगीतकार वय एक बरी गजाल तुमच्या दोगांय पुतांनी संगीताक वेंग मारल्या आनी तुमचो तांकां जायतो सहकार आसा तर ह्या खिणांत हांव तुमच्या लागच्यान एक धाकटीशी विनंती करतां की आमची ही कार्यावळ जायते लोक पळयतात आख्खो संवसारभर ही कार्यावळ पळयतात आनीक जायत्या घरांनी जे भाशेन तुमच्या घरांत आसात तशें संगीतकार तयार जातात पूण कांय गजालीक लागून ती फाटीं फुडें जातात आसतली जावं तांकां संगीताक वेळ दिवच्या वेळार तांकां आनी कितें काम दितात आसतलीं असल्या आवय बापायक तुमी कितें सांगूंक सोदतात म्हाज्या हिसपान जाल्यार आवय बापायनी इल्लोसो वेळ काडून भुरग्यांशीन बसोन आनी तेंचे नोकोय पासून जाल्यार तांकां इंट्रस्ट दिवन तांकां वाजोवंक लावन मातसो तेंच्या बरोबर तेणें भाग घेवंक जाय तरी म्हाका दिसता म्युजीक म्हणटा पळय द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द स्टडी कोत्ता आसतना भुरगीं शिकता आसतना तांकां एक सेकंड फ्रेंड म्हणटा पळय तो एज अ म्युजीक अशें म्हाका दिसता कित्याक तांकां वाज येयलो स्टडी करून तेन्ना ताणें तें म्युजीक वाजयलें तो टायम तांचो काबो जावप आनी तो तांकां सपोर्ट करता फुडें तांकां वचपाक फुडें स्टडी शिकपाक पूण हेजेर म्हाका दिसता म्युजीक करुनूय ते हेजेर स्टडी लेगून बरें करतले आनी करता ते बरें आजून बरें म्हजे भुरगे स्टडी करता बरी तोचलोच टायम ते म्युजिकाक दिता इतलें आय एम व्हेरी हॅपी तुमच्या अखंड विचारांक हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनीक आमचे जी कार्यावळ पळयतात तांकां जायत्या आवय बापायक तुमचो कुटूंब पळोवन स्फूर्त मेवतली आनी हे स्फूर्तीन ताणें आपली खोडेगांत पावलां मारूंक हांव तांकां येवकार दिता कारण येवकार म्हणटा आसतनाच ह्या कार्यावळींतल्यान तांकां फुडाराक योग मेवतलो आनीक लोकां मुखार तेणी जो वावर केला ती जी वावर करता तो लोकां मुखार दिसतलो जे भाशेन डॅक्स्टर एका तियात्रांत म्हाका मेवलो आनीक हांव थंय एक्टींग करतालो भुमिका करतालो आनी तो वाचतालो त्या उपरांत आनीक एक दीस तो म्हाका दडलो रवींद्र भवनान दुसरे फावट मेवलो आनीक आयज ताच्या दोग जाण इश्टांनी खेरीत हांगासर तुमगेर हाडून म्हाका सोडला तर डॅक्स्टर आतां तुवें तुजी येवजण सांगल्या आसतनाच तुजे सारके तरणाटे जे पालकाचेर वावर करतात जावं खेरीतपणी तियात्र वाचतात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता आयज काल चडशे तरणाटे आमी पळयता अशेच बेश्टे भोंवता जस्ट टायम वेस्ट करता आनी लायक कांय एक म्हणजे काम धंदो ना कशें ते हूंय अशें सोडटा बट म्हाजो एडवायस की तांच्यांनी कितें फुडें सरोन अशें लायक एक्स्ट्रा करिक्युलर कितें तरी करूंक जाय आनी सेकेंड थिंग आमचे आतां तियात्राचें म्युजीक म्हणल्यार ट्राम्पेटर आयज कोण चडशे ब्रास इंस्ट्रुमेंट कोण वाजना आनी गोंयान म्हणटा ते यंगस्टर कोणूच ना सगळे जाणटे जावन थोडे मेले आनी फुडाराक अशें जायत जाल्यार ट्राम्पेटर म्हणल्यार कोणूच आसचें ना आनी आमचो तियात्र ट्रेडिशन म्हणल्यार ट्राम्पेट आसूंकूच जाय ट्राम्पेट सॅक्सोफोन आसूंक जाय आनी जरी तर अशेंच कोण इंट्रस्ट घेयना आमचे हे ब्रासाचे वेल्यू आमचो देंवतलो हय ह्या खिणांत म्हाका दिसता तुवें तांचो वेल्यू आनी तांची उमेद वाडोवंक आनीक एक ट्राम्पेटीचो पीस मारूं ओके आयज आमी ह्या मेर्से गांवांत डेस्टर फुर्तादो हाचो ताचे अनुभव आनी ताचे संगितांतलो वावर तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला आनीक म्हाका खबर ना हांव ताचे लागीं कसो पावलो तो पूण तुमी पळयलां तरी आसतना डॅक्स्टर तुजी दोग जाण इश्ट आनी
ही कार्यावळ फुडें व्हरोंक म्हाका योग दिला तर तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता तांकां पयले सुवातेर हांव देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक आयज तांकांच लागून तूं आमगेर पावलो आनी म्हजो एक डॉक्टरचो इंटरव्यू घेतलो सो तांकां देव बरें करूं म्हणटा आतांच डॅक्स्टर उलयला जायत्यो गजाली ताणें सांगल्यात आनी संगीतूय ताणें वाजयलां तर तुमकां कशें दिसलें म्हाका जाल्यार सामकेंच बरें दिसलें कित्याक तो जेन्ना वाजयता हांव ही रियली गोज इन टू इट म्युजिकान भितर वचोन वाजयता सो भायलें कांयच पळयना एन हीज एक्सप्रेशन ऑल्सो एक्सप्रेशन खूब कोत्ता तो वाजयता आसतना सो ही एट्रॅक्ट्स पीपल वायल प्लेईंग आनीक ह्याच कारणाक लागून तुमी म्हाका ताजेशी ओडून हाडला एक्झॅक्टली वय तर तूं कितें सांगूंक सोदता तो न्हू कितेंय काम करता न्हू उर्बेन करता आनी तो म्युजीक वाजयतना तुजी आख्खी उर्बा तो घालून तो म्युजीक बरे भशेन वाजयता तो आमी सदां म्हणटा प्रॅक्टीस परफेक्ट करता मनशाक तो सदांच प्रॅक्टीस करता आनी कितेंय जावं ताका तें इजी म्हणून तो मिस हें करिना तो म्हणजे तो सिरियसली घेता सगलें हय पूण तुमी ताचे केन्ना तरी प्रोग्राम पळयल्यात जो खंय तरी वाजता जावं खंयचे तरी म्युजीक वाजता कसलेय तरी बँडांस वाजता जावं खंय तरी वाजता पळयला हय तेणेन म्हाका खूब कॉम्पिटिशनाक म्हाज्या अकंपनीमेंट दिला तेणें वाजयला आनी जायते कोणें तेणें म्हाजे बरोबर कातार पासून म्हणला सो आय विटनेस्ड पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा खासा ही कार्यावळ पळयणारांक कारण आयज खेरीतपणी योगायोगान म्हणटा तशें डॅक्स्टराच्या सांगाताक ही कार्यावळ म्हाका फुडें व्हरोंक योग मेवलो डॅक्स्टराक देव बरें करूं म्हणटा आसतना ताची दोग जाण इश्ट आसात इश्ट आनी इश्टेन आनी तेच बरी ताची आवय बापूय ताचो भाव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी खेरीतपणी तुमकां एक कांतार आयकात ताची इश्टेन आनी डॅक्स्टर आतां तो म्हणटलो आनी इतल्यानूच आयची माणकाम मोतये कार्यावळ हांगाच सोंपतली सगल्यांक देव बरें करूं प्रेमा दादान दोंद्याक म्हाका लायलो आयच्या नुसत म्हाका दिसलो प्रेमा दादान दोंद्याक लायलो हां कसो राजन तूं आतां बंबोय वेतलो प्रेमा मुसाणून वेचो गो पडलो कसो राजन तूं आतां बंबोय वेतलो प्रेमा मुसाणून वेचो गो पडलो नाका वचूंक रे राजन नाका वचूंक ना ना बंबोय वचूंक रे राजन नाका वचूंक म्हाका आशे नाका म्हाका पशे नाका म्हाका दी गो सोडून गो प्रेमा दी गो सोडून वेतोच राजन तूं परदेसान चिटी बरोवन उदार रे उगडासान खरेंच सांगता गो जिवाच्यान मग तुजो विसरचो ना मरो पर्यान तशें जाल्यार राजन रावता विस्वासान लोगीन जातोलोय म्हूण थोड्याच तेंपान तशें जाल्यार राजन रावता विस्वासान लोगीन जातोलोय म्हूण थोड्याच तेंपान गोटूगड आसतो रे राजन तुज्या उतरांचो बंबोय वचून मोकोरी नाकाय तेचेर वांचो असो न्हय गो हांव तसो न्हय गो हांव एकाच उतराचो गो प्रेमा एकाच उतराचो राजन लोगीन केन्ना दोरिया बोटाक आपूंक जावो करूंक पुजा सगल्या लोकांक कोलीत करया बंबई वचून लगीन जावया सगल्या लोकांनी तुमी लग्नाक येयात राजन प्रेमाक तुमी विसरो नाका होय सगल्या लोकांनी तुमी लग्नाक येयात राजन प्रेमाक तुमी विसरो नाका